आयतारा सांकवाळ पंचायतीची ग्रामसभा जाली। न्हयांचे राष्ट्रीयकरण तसेच कोळशाच्या प्रश्नार ग्रामसभेन थाराव डळमळीत उरलो। या संदर्भात अभ्यास करूनच फुडें थाराव घेवपाचो निर्णय पंचायतीन घेतला। त्या भायर विविध प्रश्नांचेर ग्रामसभेन भासाभास जाली। आरडीएक्स गोवा खातीर सांकवाळच्यान जॉन डिसिल्वा। 2004 सालात पंचायतीन एनओसी दिली तेन्ना हे प्लॉट सँक्शन झाले। पंचायतीचे सँक्शन ह्याच्या शिवाय ते जायना सँक्शन आणि त्याका लागून पीडीएन एनओसी दिवन आमकां घरां बांदपाक अलाव केले। हे प्लॉट झाले। आज ही रेसिडेन्शियल एरिया ही आसतना सुद्धा पंचायतीन असे डिसिजन घेतले की 1000 स्क्वेअर मीटर जुवारीन ताका जागो दिलो आणि त्या जाग्यात ते डंप करतात। 1000 स्क्वेअर मिटरात कितलो डंप करतले हो पहिलो प्रश्न आहा। 1000 स्क्वेअर मिटरात एक प्लॉट जाता आणि ह्या प्लॉटात ते अख्ख्या गांवचो कचरो हाडून डंप करतात आणि आता रेसिडेन्शियल एरिया आमची डेव्हलप जाता थंय 44 प्लॉट्स आणि अशें आसतना आयज हेच पंच सरपंच आमच्या अगेन्स्ट सांगतात की तेंच्यांनी जाय जाल्यार आमकां दुसरो जागो दिवपाचो म्हणून मागीर आपण डेव्हलप करता। चलो हो गार्बेज घालून लागले 15-20 दीस जावपाक लागले। हे गार्बेज घालता तेजो आमकां सकयल सुद्दां वास पावता आनी हे हाडून घालिता कंटिन्यूअस घालिता। असो हो तर कंटिन्यूअस हांगसो असो उरलो आनी ताका कोणें उजो लायलो तो आयडीसी टँक आहा तांकां उजो लागतलो आनी सगलो गांव काबार जातलो। ते म्हणून आतां पावस तेंकतलो रोखडो तेणी एक शेडूय घालना ना म्हणून सॉर्ट आउट करिना कांय ना। ते पावसान सगळे उदका बरोबर सकयल पावतले। आमचो थंय व्हाळ आहा तो व्हाळ लेवल रोडार आहा तो पंचायतीन हुस्पना कांय ना कांय। ते थंय भरत जाल्यार आमचे हरशीं पयलीं घरांनी उदक तेंकता आनी ते तरी जाल्यार आमची ती जो 2-2.5 हजार लोक रावता तांकां सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाता। ते भायर पळय हांगसर वयर हे प्लॉट येता आतां 45 प्लॉट येयल्या तांकां हे त्रास जातले सगळे स्मेल हांगसर घेवपा जायना। आमचे एक सोडूच भुरग्यांचे कितें भुरग्यांनी कशें दीस काडपाचें हांगसर तें आमकां कांयच कळना। आतां हो जुवारीन तांकां खंय 1,500 स्क्वेअर मिटर दिला। 1,500 स्क्वेअर मिटरा भितर हे डंपिंग जालेंच हांगसर एक 700-800 हेजेर डंप स्क्वेअर मिटरचे डंप जाले आनी उरलेले ते कचरो हाडून खंय घालतले। इशू मेन सांकवाळाचो एक मेन इशू आशिल्लो। सांकवाळ इशू पळय चालू जाता। आतां कितें जुवारीन आमकां एक 1000 स्क्वेअर मिटर जागो दिला। ते कितें करपाक दिला पयलीं दिल्ले तर कितें करपाक 1000 स्क्वेअर मिटर एग्रीमेंट सुद्दां केला 5 years। ते कितें सेग्रिगेशन करून थिंगाच्यान ते गार्बेज ड्राय आनी वेट सेपरेट करपाचें कितें आमचे जे सांकवाळ विलेजीन ते सांकवाळ ते गार्बेज कलेक्शन आहा ते गार्बेज जाल्यार कितले लोकांक सांग ते सेपरेट करपाक पळयना। ते वेट ड्राय सगळे मिक्स करून घालता। आतां आमी कितें जुवारीन आमकां सडनली आमकां एक आमी मेटाच्या फाटल्यान उडयताले सगळे म्हणजे थिंगा सेग्रिगेशन करता। थिंगा लोकांनी थिंगा इशू केले आमी सडनली मागीर आमी जुवारी कडेन अपियर केलो। जुवारीन आमकां 1000 स्क्वेअर मिटर जागो दिला आनी थिंगा आमी पीठ मारून वेट पिठान घालून सेपरेट करपाक कितें ते ड्राय एपय सेपरेट करून पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड व्हरतलो। आतां चालू आसा सो तेजे कडेन लेबर सुद्दां ना। इट्स नॉट अ डंपिंग साइट, इट्स अ सेग्रिगेशन प्लांट। So we Zuari is helping us to set up a plant also over there, means a segregation plant. So we are doing our best to solve the issue. Sadhya आमच्याकडे plant ना. Also there is a proposal that where there will be a site a segregation plant over there. So even ते सुद्धा येऊ सध्या येऊन नाल्या फाल्यां आमी गार्बेज बंद करता। What will do? पयर 3-4 दीस गार्बेज बंद केले सेम इशू थिंगा मेटाच्या फाटल्यान आमी बंद केले। पण लोकांचे फोन येवपाक आमी लोकांक आमी करता न्हू काम। वी आर डुईंग समथिंग फॉर द पीपल, वी आर नॉट डुईंग फॉर आवर पर्सनल इशू।